येरादारी नेम मोडटात तांचे लायसन्स सस्पेंड करचे काय ना हाचेर आतां सरकारामदीं संभ्रम निर्माण जाला। येरादारी नेम मोडल्यात तांकां ट्रॅफिक पुलिसांनी फायन मारल्या, तांची लायसनांय सस्पेन्शना खातीर येरादारी खात्या कडेन धाडल्यात। फाटले कांय दिसां सावन अशीं 800 लोकांची ड्रायव्हिंग लायसनां येरादारी खात्या कडेन सस्पेन्शना खातीर पावल्यात। मात ती लायसनां सस्पेंड करची काय ना ताचेर आतां सरकारान गोंयचे एडवोकेट जनरला कडेन सल्लो मागला। सरकारान सद्याक लायसन्स सस्पेन्शनाचो निर्णय अबेयन्सान दवरला। येरादारी खात्यांतल्या सुत्रांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ट्रॅफिक पुलिसांनी जी लायसनां जप्त केल्यात ती सस्पेंड करची काय ना ताचेर खात्यातूय संभ्रम निर्माण जाला। येरादारी नेम मोडल्यात तांकां ट्रॅफिक पुलिसांनी फायन मारल्या, वयल्यान तांची लायसनां सस्पेन्शना खातीरय धाडल्यात। मात येरादारी खात्यांतल्या सुत्रांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मोटर व्हेकल एक्टा प्रमाण येरादारी नेम मोडटल्यांचेर 2 वेगवेगळ्यो कारवायो जावंक शकनात। फायन घेवपाची ना जाल्यार लायसन्स सस्पेंड करपाचे, दोनांतले एकूच करपाचे। सुमार 800 लायसनां ट्रॅफिक पुलिसांनी येरादारी खात्या कडेन सस्पेन्शनाक धाडल्यात। ही लायसनां सस्पेंड करची काय ना ताचेर सरकारान एजीचो सल्लो मागला। हो सल्लो आयल्या उपरांत फुडें कितें करप ताचेर येरादारी खातें थारायतलें। दुसरे वटेन ट्रॅफिक पुलीस जे तात्पुरते लायसन दिता ताचो नमुनोय सारको ना। सुत्रांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण तात्पुरते लायसन दितना ताचेर नांव, गाडयेचो नंबर, इश्यू डेट, तात्पुरते लायसनाची निमणी तारीख अश्यो गजाली आसप आवश्यक आसता। मात सद्याक ट्रॅफिक पुलीस जे तात्पुरते लायसन दिता ताचेर फक्त लायसन नंबरूच आसता। हाका लागून जर कोण तात्पुरतो लायसन आशिल्लो मनीस दुसऱ्या राज्यांत गेलो जाल्यार ताका अडचण जावपाक शकता। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी। नागोर्शे काणकोणा 6 वर्सांचे चलयेचेर बलात्कार जाल्ल्यान काणकोणा शॉकाद। पिडीत चलयेक अपना घरात एडमिट केल्या। तिनूय आरोपी बांदकाम कामगार, तिगांकूय अटक केल्या। मिठाई दिता म्हूण हावेस दाखोवन तांणी ल्हान चलयेचेर खंय अत्याचार केले। तिगाय आरोपीन फाटलो कितलोसोच तेंप चलयेचेर वेगवेगळ्या वेळार बलात्कार केला। चली ल्हान आशिल्ल्यान केन्नाच्यान तिचेर अत्याचार जातालो तें सांगपाक शकली ना। पिडीत चलयेक स्पोटार व्हरून पुलिसांनी पंचनामो केला। काणकोणच्या लोकांनी हे केशीत खर कारवाय करची म्हूण मागला। काणकोणा ल्हान चलयेचेर अत्याचार जाल्ल्यान लोकांनी तिडक उक्तायल्या। बांदकाम सुवातेर काम करपी कामगारांनी ल्हान चलयेचेर शोशण केले। सद्याक आसामचे 2 आनी मध्य प्रदेशच्या एकल्याक पुलिसांनी अटक करून चौकशी सुरू केल्या। पुलिसांनी प्रकरणाची खबर मेळटाच कारवाय सुरू केली। पिडीत चली ल्हान आशिल्ल्यान अत्याचार केन्नासावन सुरू जाले ते नेमके सांगपाक शकना। मात पिडीत चलयेन अत्याचार जाल्ले सुवातींची म्हायती पुलिसांक दिली। पुलिसांनी स्पॉटार वचून चौकशी केली। ह्या प्रकरणात खर कारवाय करची म्हूण काणकोणकारांची मागणी। जे चेडूं आसले पळय ते आमचे हितून फ्लॅटान ल्हान भुरग्यां बरोबर आमगे फॉरेनर रावतालीं, तेंच्या बरोबर खेळटाले डेली। सो जण माणूस सामकें ल्हानशें कोणाचें अशें करून येयलें की आमचे बरोबर भुरग्यां बरोबर डेली उरतालें हिंगा। आतां ती गेलीं तेजे नंतर हिंगा खेळटाले। तेजे ल्हान भुरगें आसा भाव तेगेलो, तेका घेवन खेळटाले। भुरगीं एक अंदाज उरतलें 6 वर्सां सारकें। आनी हे लेबर सगळे हे रुबी रेजिडेंसी आसा पळय थिंगा कामां उरताले, पूण हिंगा ते येवन रावताले सगळे। थिंगा ते जाताल्यान आतां हिंगा इतले ल्हान भुरगे ते जाता म्हाका जाल्यार बरें दिसना। हेजेर गव्हर्मेंट यंत्रणा हेजेर स्ट्रिक्ट धरपा जाय। आनी हे 3 जाणां भितर अरेस्ट केले बरोबर ते मॅनेजिंग डायरेक्टर आहा तो तितले जबाबदार आहा, तेका बी अरेस्ट करपा जाय। आनी तो हेजे भितर एक हेजो खान म्हणून आहा तो केन्ना ते कितें ते विचारले तो ते इन्चार्ज कोण आहा तो ते कितें ते विचारल्यार एक म्हळ्यार 4 सांगता आंगार येता। म्हाजे सुद्दां 1-2 खेपा चावडवले विचारले का हे कितें जाता म्हण तूं कित्याक पडला म्हण व्हडलो आंगार येता। जणू काय तेमी अशें काणकोण विकत घेयल्ले आसा। आनी ते ह्यो बी केस आहा तेमी व्हडली काय जावपाना तेमी हायकमांडाचेर ती मोकळी जाता अशें म्हाका दिसता। कित्याक तेमगे हालचाल चल्ली आसा। हाय लेवलाचेर पॅक करप जाता, हाय लेवलाचेर पॅक जाता आनी ते पयशाचेर जाता तेमगे हेजेर जाता। आतां ह्यो बी आसा पावर यूज पळोवपा जायना। नगरचे लोकांनी पयलीं हेजे आवाज उठोवन रस्त्यार येवपा पळोवपा जाय। बरोबर आमी काणकोणकार आसतले की अशी फर्स्ट इन्सिडंट जाल्ले आसा हेजेर। आनी हे तर गेले काणकोणकार म्हणटा ते झिरो म्हूण समजता। काणकोणकारांचे नांव बदनाम जालां, बदनाम जाता। इतले ल्हान भुरग्याचे हत्यार जावपा जायना। ही काणकोणा फर्स्ट केस जाल्ली आहा आनी ह्या मिनिस्टरान आमदारान लेवलाच्या सगळ्यांनी हेजेर इन्वॉल्व जावन ही केस हाती घेवपा जाय। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी बबेश बोरकार। फोण्याक काजी बिल्डिंगेक उजो लागून एका दुकानांतलें पुराय सामान लासून काबार। ह्या दुकानांत रेनकोट, सत्र्यो, प्लास्टीक सामान आशिल्लें। 80 लाख रुपीस का लॉस है। क्या क्या सामान था अंदर? ये अम्ब्रेला, रेनकोट और प्लास्टिक। सर सीजन का माल स्टॉक था सर, सीजन का माल स्टॉक था वही। बारिश का सीजन का माल लाया था। बारिश का सीजन का माल सब।
ये मार्च महीने से आने का शुरू होता है माल। ये जो सीजनल माल है वो पहले एडवांस पेमेंट करके लाते हैं, नहीं तो ये माल टाइम पे नहीं मिलता है। मिलता है तो 10-20 रुपया रेट ज़्यादा रहता है, इसलिए वो पहले बुकिंग करके लाया। घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।